आजी फुल्ली नमनेचे हेल्दी टेस्टी जावन आशिल्ले एक ब्रेकफास्ट पळोवया. वरय मुगा दाळी उसली नाजाल्यार बेट्टे. हे वर्स इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट म्हूण सांगून डिक्लेअर केला. ते देखून आज आमी मिलेटा रेसिपी पळोवया. असल सिंपल रेसिपी का मेघेल शेड्रसा चॅनल कुकिंग चॅनल सब्सक्राइब करायची. आता का जावका वरय आनी मुगा दाळी हाजे रेशो कशी जाता. वरयची खिचडी मुगा दाळची की उणी जाल्यार कांय व्हडना. हांगा हांव आतां एकुलेक घालता असो 1 पाव आतां वरय मुगा दाळ काडली आनी हाका आतां हांव 1 पाव वरय घालता असो. हे दोनी ओटू कोरून सम लाय कोरून 3-4 उद्दा काणू धुवन घेवका. समची क्लीन करून धुवन मुगा दाळी हरवटान पुरा वचूका. धुवन एक 15-20 निमिष दवरका. हे धुवन वाणान क्लीन करून एक 20 निमिष दवरून सोडचे. ते इत्या तशें दवरचें म्हळ्यार एक पंता मुगा दाळी शिजना वरय वग्गी शिजता. तेन्ना हे शिवाणान दवरल्यार ही दोनी ओटूची इक्वल शिजून येता. आतां पण्ण दवरया. एक 3-4 चमचे नारळेल तेल घालका. नारळेल तेल घालका हाका आनी ताका 1 चमचे सासम पटपटाचे 1 बॅडगी मिरसांग पोरंबोळा घालची आनी ताका तिखसाणें जावका जाल्यार तितले तरणे मिरसांग 2 की 3 की कशी जाय तशी आनी 4 करबेव घालचे आनी हे फण्णां भितर लाय करून भाजून घेवचे. आल्ली इश्ट आशिल्ले जनान आल्ले आसा पूर कोच्चल करून अंतू आतां पळय अशें पण्णां घाल येता. हांव हांगा घाल न्ही आमगे ते मस्त इश्ट ना आल्ले आनी ताका जावका जाल्यार उद्दा. पण आतां हांव हांगा 1 कप वरय 1 कप मुगा दाळी घाला. ते देखून हांव हांगा 2 कपाक 4 कप उद्दा घाला आनी हाका जावका जाल्यार मीठ घालचें. हे उद्दा कतकतयल कुडलें आमी वाणान दवरलेले वरय मुगा दाळ घालची. हांव आल्ली घाल न्ही देखून हांगा चडते हिंगा उद्दा घालता. हिंगा घम पोरंबोळेतन लाय जत्ते खावच्याक घेत. फस्ट व्हड उज्जार दवरचें मागीर उज्ज सिम दवर न्हू ते शिजत घालचें. ओट्टू 10 निमिष भितर रेडी जाता हें ब्रेकफास्ट. हे आतां सान करून सिम करून दवरया. आतां आमी घाल्लेले पक्कने उद्दा उणी दिसता म्हळ्यार एकाक पंता मुगा दाळ चड शिजवणेची आसता. वरय कंची जाल्यार 2-3 निमिष भितर शिजता. जाल्यार मुगा दाळ पक्कने शिजनी म्हण जाल्यार पळय आतां असल टायमार जाय जाल्यार थोडेची ऊन उद्दाक करून फापून सोडल्यार ताजे ओटू मुगा दाळ शिजून येता. हांगा तें करेक्ट जालां आनी 1-2 निमिष शिजूका हांव पासांव धांकून दवरता. घे आतां शिजली पळयाची वरय मुगा दाळी चंद जावन पटपटी जावन शिजले आनी आतां हाका चडती सोय घालका. भारी लायक जाता चडती सोय पडल्यार. हांगा पटपटी जावन आशिल्ले वरय मुगा दाळी रेडी जाल्ली. हे हेल्थाकय भारी चांग तशीची डायबिटीक पेशंटांकय भारी लायक. फुडली टायप खाण जाल्यार आतां भारी कॉस्टली खाण म्हूण येता. त्या म्हळ्यार मुगा दाळीकय एक राश रेट वरयकय तशीची. तुम पूरा जनाय करून पळोवकाय आनी तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनां भितर शेअर करका. असल सिंपल रेसिपीसाक मेघेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जनांनी सब्सक्राइब करका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.